नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या माझ्या संसारातल्या भाव भयणी, पारी मोठ्यांक, जाणट्या जाणट्यांक, सगळ्यांक, लोकसंस्कृती सांबाळप्यांक सगळ्यांक गोपीनाथ गांवसाचो नमस्कार. आयचो मांड सुरू जावच्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी आनी आमच्या जाणट्यांनी, नेणट्यांनी, आमच्या सगळ्या आवय भयणींनी आमची परंपरा, आमच्यो लोककला सगळ्यो सांबाळून दवरल्योत. आनी म्हणूनच दर वर्सा वेगवेगळे सण येतात आनी त्या सणाच्या निमतान जाणटे नेणटे बारीक भुरगीं एकामेका कडेन येतात, एकामेकाक बरां मागतात, एकामेकागेर जातात आनी गोड खातात. असो गोड खायत दिवाळेचे दिवे लायत दिवाळाचो दिव्यांचो उजवड जो आसा तो सगळ्यांच्या मनात फाकयत आयज आमी आमचो मांड दिव्यांच्या उजवाडान सामको लखलखीत करूया. दिवाळीचो सण हो 5 सणांचो उत्सव. पहिली म्हणजे धनत्रयोदशी आनी मिगेर नरक चतुर्दशी, तेज्या उपरांत लक्ष्मी पूजन, मागीर बलिप्रतिपदा आनी मिगेर तेज्या उपरांत यमद्वितीया म्हणजेच भाऊबीज. हे सगळे सण येतात आनी ह्या सणांची म्हणजे ह्या सगळ्या सणांचो उत्सव, सगळ्या सणांची परब म्हणजे दिवाळी. उजवाडा कडेन व्हरपी, अंधाराक दूर करपी, मनातलो काळोख दूर करपी, ज्ञाना कडेन व्हरपी, सगळ्यांक एकीमेका कडेन हाडपी, एकामेकाच्या मनातले विचार एकामेकाक लागीं करपी, घरांतला भाव भयणींचां नातां, बायलेचां घोवाचां नातां सामक्या घट करपी आनी सगळ्यांक सुखा समाधानान दवरपी दिवाळी. अशी परंपरा आमच्या जाणट्यांनी पयलीं पासून राखून दवरल्या. अश्योच लोककला, अशेच आमचे लोककला प्रकार आनी वेगळे वेगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम आपल्यो संस्था गांवांतल्यो आतां राखून दवरूंक लागलो. हालींच म्हापशाच्या श्रीकृष्ण समितीन श्रीकृष्णाची पूजन परंपरा एके आगळे वेगळे पद्धतीन सुरू केल्या. गोयना गोयना गोयना. आगोंद आनी तळेवाड्यार म्हापशा फाटल्या कितक्याशाच वर्सां पासून श्रीकृष्ण पूजनाची परंपरा सुरू जाल्या. फकत श्रीकृष्ण पूजनच न्हू तर पूजन जाल्या उपरांत वेगवेगळे देखावे करतात. तसाच मोठा वाजा पय लायतात. पारंपारीक मुस्तायकी करून वाजपाच्या तालाचेर श्रीकृष्णाची मूर्ती घेवन फेरी मारीत मागीर तिचं विसर्जन जाता. हो कार्यक्रम श्रीकृष्ण समितीच करता. त्या निमतान ब्रह्मवाठार देवस्थान पिकपिक्या लायटींनी पिकपिकायतात आनी हेका म्हापशाचे सगळे भावीक आपापल्या परीन मदत करतात. श्रीकृष्णाची वेगळीवेगळी रांगोळी आनी चित्रां काढून ह्या श्रीकृष्ण पूजनाक एक वेगळोच रंग हाडटात. म्हापशा कसा श्रीकृष्ण पूजन करतात ता बघात.
म्हापशासून आमच्या श्यामसुंदर फट्टेन श्रीकृष्णाचा दर्शन घेतला. बायलांक सगळ्या हो त्रास करपी नरकासुरा श्रीकृष्णान मारलो तो दीस म्हणान दिवाळी साजरी करतात. तसाच राम वनवासाक गेल्लो तो 14 वर्सांनी परत अयोध्येक गेल्लो आणि म्हणान अयोध्येत दिवे पेटोवन दिवाळी साजरी केल्ली. आणि तसाच आमच्या जाणट्यांनी जण शेत भात केल्लो नासता तसा जण शेत भात ह्याच दिसांनी घरान येता आणि म्हणान ती जी खोशी म्हणून सगळे लोक दिये पेटयतात आणि ही दिवाळी साजरी करतात. असो हो दिव्यांचो उत्सव. सगळ्यांनी दिवे पेटोवचे आणि दिव्यांच्या उजवाडात आपला मन आपले विचार परजळीत करचे. सगळ्यांक उजवाडान सामके फाकोन उडोवचे. अशा प्रकारची दिवाळी एकामेका कडेन जावचां, एकामेकाची भेट घेवची, एकामेकाक बरां सांगचां, गोड खावचां. अशा प्रकारची दिवाळी. अशी ही दिवाळी सगळे कडेन लोक साजरे करतात. तसेच आता लोक आपापल्या देवळांनी वेगवेगळे सण परबो साजरे करीत असत. हालींच ताळगांवां दामोदर संस्थानान आपलो वर्धापन दीस सामको उमेदीन केलो. जशे दिवाळेक लोक एकामेका कडेन येतात, एकामेकाक बरां मागतात, तशेंच लोक ह्या संस्थानांत देवळांत येयले आणि एकामेकाक बरां मागान देवा कडेन आशिर्वाद घेतलो. ताळगावात दुर्गावाडीच्या विठोबाच्या देवळाचो 41वा वर्धापन दीस हालींच जालो. क्षेत्रपाल दामोदर संस्थान त्या निमतान 5 दीस वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम करता. ह्या 5 दिसांच्या कार्यक्रमांक आणि देवाच्या दर्शनाक हजारांनी लोक येतात. त्या निमतान देवाची पालखी भोंवता. वाठारांतले सगळे भाविक पालखेची भक्तिभावान पूजा करतात. 5 दीस देवाचो उत्सव करपाची परंपरा फाटली 41 वर्सांपासून चलत येयल्या असा सच्चितव्रत रामनाथ नायकान सांगला. ताळगावसून आमच्या राकेश कानोळकरान विठोबाच्या देवळाच्या वर्धापन दिसाक देवाच्या पालखेक खान मारलो. यमद्वितीया म्हणजे भाऊबीज. भयणीन भावाक ओवाळपाचो हो दीस. ह्या दिसा भयण आपल्या भावाक ओवाळटा आणि बरं आयुष्य मागता. ताका बरं ताचं जीवन सुखी जावचां, समृद्ध जावचां आणि आपलो भाव संबंध संवसारांत ताणी कीर्त करची, आपल्या घराण्याचं नाव करचां आणि ताका लागून ती बरं मागता. आणि तिणी ओवाळ्या उपरांत हो भाव भयणीक बरा मागता. भयणीचं आयुष्य, भयणीचं आरोग्य, भयणीचो संसार सुखान जावचो आणि आपली भयण सामकी ह्या संसारात खूप हुशार मोठी जावची आणि तिने नाव करचा असं तो मागता. आणि म्हणटा की जेन्ना जेन्ना माझी भयण अडीअडचणीत पडटली, जेन्ना जेन्ना माझ्या भयणीचेर प्रसंग येतालो, तेन्ना तेन्ना तिची रक्षा करपाचो, तिचे मदतीक वचपाचो, अशा प्रकारचा तो उतार दिला. अशा प्रकारे नातां घट करपाचो उत्सव. नाता घट करून एकामेकाकडे एकीकडे हाडपाचो उत्सव. अशाच प्रकारचो आमचो दिल्लीचो गोंयकारांचो एकवट जो आसा तो गोंयकारांक एकीकडे हाडटा. अशा प्रकारे दिल्लीच्या गोंयकारांचो एकवटान हालींच एक बरो सोबीत सुंदर असो कार्यक्रम केलो. दिल्ली स्थायिक जाल्ल्या गोंयकार भावांच्या गोंयकारांचो एकवट ही संस्था आणि गोंय पर्यटन खात्यान मेळून हालींच उल्हास बुयांवाच्या यादीक आमी बुयांवात ही खास कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या वेळार राजभाषा वांगडी ऑस्कर फर्नांडीस, कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत नायक आणि हेर सोयरे तसाच कलाकार असले. सिद्धार्थ बुयांवाचे वांगडी आणि मंगलोरच्या नाच सोमण ह्या कला पथकाच्या वांगड्यांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी सादर केल्यो. मनोहर भिंगीन मिमिक्री केली तर सिद्धार्थ बुयांवान फामाद गितां गायलीं. ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचा अनंत अग्नीन सूत्रनिवेदन केलां.
दिल्लीसून आमच्या समीर भटान दिल्ली रावपी गोंयकार भावाकडेन गोड गळ्यान भेट घेतली. दवर पंट दवर बेगीन बेगीन पया सारकें दवर व्यवस्थित हा. ही रांगोळी घालून घे. म्हाका परत वाड्यांत गोरवांचो वाडो करूंक जावो. वडे भाजले काय बोवूंक जाय सगळं. पाळयाक म्हण तुका सगळी तयारी करची पडटा. वडे हाडूंक जाय, ते हाडले काय बोवूंक जाय, मागीर वाड्यांत जावंक जाय, ते दोर हाडूंक जाय आनी सगळे परत वाड्यांत दुसरो वाडो बारीक करूंक जावो शेणाचो. रेडे काडटा हाडूंक जाय, काडटा हाडूंक जाय. ही सगळी हाडून वाडो करी मेरेन तुम्ही मात खंय जावं नाकत आनी दुसऱ्या टीव्हीर काय लावं नाकत. हे रोकडो येतलें.